नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लींत आयोजीत जाल्ले दुसरे राष्ट्रीय घुंवळी वखदां विरोधी कार्यदळाची परिशद. देशांत घुंवळी वखदांचो वेवसाय मुळासकट काडून उडोवपाक जाय, घरमंत्र्यांनी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान परबीं भेटयतना तांच्या दूरदृश्टीची केली तोखणाय. नमो युवा रन कार्यावळीन वांटो घेवपाचें केलें आवाहन. वस्तू आनी सेवा करांत केल्ल्या बदला विशीं सविस्तर म्हायती दिवपाक भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांणी पणजेच्या मुखेल्यान घेतली पत्रकार परिशद. करांत केल्ले बदल सामान्य मनशाक दितले आदार. गोंयांत उपलब्ध आशिल्ल्या पारंपारीक अशा वेगवेगळ्या पदार्थांच्या बळग्यार गोंयाक देशाचे खाद्य केंद्र करूं येता. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलो हावेस. भारताचे स्पीड स्केटिंग खेळगडे आनंद कुमार वेलकुमार हांणी चायनात आयोजीत संवसारीक वस्तादपण सर्तींत मेळयले भारता खातीर पयले भांगरा पदक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली परबीं. आता खबरो विस्तारान. अमेरिकेचे मुखेल वार्ताकार ब्रांटन लिंच भारता वांगडा प्रस्तावित द्विपक्षीय चर्चा करपाक नवी दिल्लींत पावले. ब्रांटन लिंच नवी दिल्लींत भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल हांचे वांगडा चर्चा करपाची आसा. वस्तू आनी सेवांचेर लागिल्ल्या टॅरिफांत सवलत दिवपा विशीं दोगांय मदीं चर्चा जावपाची आसा. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय घुंवळी वखदां आड कार्यदळाच्या परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या परिशदेंत 36 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या घुंवळी वखदां विरोधी कार्यदळ भागीदार तशेंच हेर संबंदीत खात्याच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. 2 दीस चलपी ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना देशाचें ध्येय आतां फक्त घुंवळी वखदांचो वेपार उणो करप न्हय, जाल्यार वेपाराची पाळामुळां मुळासकट काडून उडोवपाचो आसा अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं. देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपर्स का कैंपेन भी चालू हुआ है. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत घुंवळी वखदां जप्त करपाची कारवाय 4% वाडल्या आनी हातूंतल्यान केंद्र सरकाराची घुंवळी वखदां आड राबयल्ल्या चळवळी विशींची वचनबद्धताय दिसून येता अशें तांणी मुखार सांगलें. 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है. ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है. 4 गुना बढ़ोतरी. मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने. मॉरिशसचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. भारत आनी मॉरिशसचे संबंद घटमूट करपाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी द्विपक्षीय सहयोग आतां डिजिटल, तांत्रीक आनी अंतरीक क्षेत्रांत मुखार वचत आसा. मॉरिशसचे प्रधानमंत्री रामगुलाम हांच्या नेतृत्वान भारताचे आनी मॉरिशसचे द्विपक्षीय संबंद येता त्या काळांत आनीक घटमूट जातले अशें सांगलें. प्रधानमंत्री रामगुलाम हांचो भारत यात्रेचो आयज निमणो दीस. ह्या दौऱ्यान तांणी बनारस, मुंबय, अयोध्या, तिरुपतीक भेट दिली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. बंगाल रेलवे डकैती का मास्टरमाइंड सूर्या सेन आज जेल से रिहा हो गया है. हम उन पर दिन रात नजर रखते हैं. चिटगांग is a snake's den, Johnson. तभी मिशन का नाम है करो और मरो. 5 ठिकाने: रेलवे लाइन, टेलीग्राफ भवन, AFI यानी ऑक्सिलियरी फोर्सेस ऑफ इंडिया आर्मर और पुलिस लाइन आर्मरी. We are under attack. वंदे मातरम. भारत है हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. आज फिर लेट. ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें। नहीं सर,
या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वांगड्यांनी तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन केलां। ह्या अंतर्गत 21 सप्टेंबराक दिवचले नशामुक्त भारता खातीर नमो युवा रन ह्या मॅरेथॉनाचें आयोजन केलां। फांतोडेर 5 वरांचेर सुरू जावपी ह्या मॅरेथॉनान फिट इंडिया, फिट गोवा तशेंच नशामुक्त भारत, नशामुक्त गोंय हो ध्येय साकारपा खातीर समेस्त गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन ह्या कार्यावळींत वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो 17 सप्टेंबराक वाडदीन। ह्या निमित्तान 21 सप्टेंबर दिवचले हांगासर नमो युवा रन फॉर नशामुक्त भारत ही आयोजित केल्ली आसा। हांव गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करता की 21 सप्टेंबराक 2025 ह्या दिसा सकाळी 5 वरांचेर वाळवे सर्कला कडल्यान ही रन सुरू जातली। नशामुक्त भारता खातीर सगळ्यांनी, फिट इंडिया खातीर, फिट गोंया खातीर सगळ्यांनी ह्या रनात भाग घेवचो आणि नशामुक्त भारत, नशामुक्त गोंय करचें हेच स्वप्न भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते पळयतात। आम्ही तुमकां रावल्यात 21 तारखेक सकाळी 5 वरांचेर। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान तांकां परबी भेटयतना भारताचे वर्तमान आनी फुडार बदलून ह्या देशाक उदरगतीची वाट दाखोवपी फुडारी अशी उपमा तांकां दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साबार वाठारांनी उदरगत करतना मुखेलपणान देशाची बुन्यादी साधन सुविधा तशेंच मनीसबळ उदरगतीचेर भर दिवन समेस्त देशाच्या नागरिकांक ह्या उदरगतीच्या प्रवासान वांटेकार करून घेतला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। दिन पर मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके 13 साल के इस कार्यकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरे देश भर में किया है, इससे पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था। दिस इज द प्राइम ग्लोबली इंडिया की पावर जो इकोनॉमिकली बड़ी है, इससे पहले कभी नहीं थी। इसलिए पूरे देश के लोगों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले दिनों में भी उनका नेतृत्व देश को सबसे आगे लेके जाएगा इन ऑल द सेक्टर। इसीलिए यानी उनके जन्मदिन पर ढेर सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में और गोवा में भी हमने आयोजित किए हैं और वही एक सेवा पखवाड़ा के नाम पे उन्होंने जो काम किया है वही लोगों तक पहुंचाना, बस यही उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान फाल्यां 17 सप्टेंबर सावन 2 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात भारतीय जनता पक्षान सेवा पखवाडा मोहिमे अंतर्गत तरेकवार सेवा कार्यावळीचें आयोजन केलां। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर वांगड्या सयत ह्या साबार कार्यावळीच्या आयोजना विशीं खासा जिल्लो समिती सयत बसका जाली। ह्या बसके उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयोजीत कार्यावळीचो नियाळ दिलो। ज्या तरेन आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सगळे देश विवंचनेन आसा, वेगवेगळ्या तरेनी ग्रासलेले आसा, खंय तरी रोजगार आसतलो, खंय तरी अंधाधुंदी आसतली, खंय तरी टॉपलिंग आसतलें, शेजारच्या देशांनी भितर ज्या तरेनी चल्लां तें सगळ्यांक आमकां खबर आसतलें की म्यानमार आसूं किंवा नेपाळ आसूं, बांगलादेश आसूं, श्रीलंका आसूं, अशा वेळाचेर एकमेव ठामपणी राष्ट्राक एका प्रगती पथाचेर व्हरपी नेत्याचो वाडदिवस आणि त्या दिसा तांकां लाख लाख शुभेच्छा। त्या निमतान आमी जे कार्यक्रम केल्ले आसा त्या कार्यक्रमांक भितर आमची सेवा पखवाडा आसतलो, त्या 15 दिसाच्या तो कार्यक्रम 17 सप्टेंबराक सुरू जातलो आणि 2 ऑक्टोबरा दिसा
ह्या सेवा पखवाड्याची सांगता कार्यक्रम संपतलो. ज्या हातूंतल्यान आमी स्वच्छता अभियान घेतात. त्या स्वच्छता अभियाना भितर आमी अनेक जाग्यांनी हॉस्पिटलां, स्कुलां, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टेशनां, चर्च, सिशोर, हिस्टोरीक प्लेसीस आसात ते साफसफाई आनी त्याच बरोबर ह्या हातूंत चडांत चड लोकांचो सहभाग घेवन म्युनिसिपल बॉडीज आसतल्यो, संस्था आसतल्यो, वॉलंटरी हांच्या हातूंतल्यान स्वच्छ अभियान हो आमी केंद्र सरकारान वस्तू आणि सेवा करच्या स्लॅबान केल्ल्या बदला विशीं सविस्तर उजवाड घालपा हेतान आयज भाजपाच्या पणजे मुख्यालयान भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांची पत्रकार परिशद घडोवन हाडिल्ली. हे पत्रकार परिशदेन प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लेगीत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार केंद्र सरकारान तशेंच नरेंद्र मोदी हांणी सदांच गरीब आनी गरजेवंतांक मतीन धरून तरेकवार धोरणां आनी बदल केल्यात. वस्तू आणि सेवा करांत केल्ल्या बदलांचे श्रेय काँग्रेस घेवंक पळयता, पूण खरें म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष हो कर 18% दवरूंक सोदताले, पूण मोदी सरकारान गरजेच्या वस्तूचेर फकत 5% कर लागू हांणी सांगले. जैसा कि आपको पता है, जैसे ये टैक्स रिफॉर्म्स हुए, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत क्लेम किया कि हमारा आइडिया था. इस वक्त कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी व्याकुल है कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी वो क्लेम करेंगे कि राम जन्मभूमि भी मेरा आइडिया था, हमने ही बनाया. 2017 में राहुल गांधी का ट्वीट है कि देयर शुड बी 2 टैक्स स्लैब्स, and the very next day he tweets that it should be capped at 18%. So please note, Congress party wanted 18% tax slab, one rate. What we have provided is a far cheaper, far more reasonable, far more affordable tax slab, with majority of the items falling at 5%. वस्तू आणि सेवा करान केल्ल्या बदलांचो महत्वपूर्ण लाव शेतकारांक जातलो आणि तांकां मेळिल्ल्या सवलतींतल्यान तांकां बचत वाडोवपाक आदार जावन नव्या तंत्रगिन्यानान उपयुक्त शेती कामाची उपकरण वापरून बरो फुडार घडोव येतलो अशी आस तुहीन सिन्हा हांणी उक्तायली. किसानों को भी इस जीएसटी रिफॉर्म से विशेष लाभ होने वाला है. जो सीड्स हैं, बीज जिसको कहते हैं, जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका सीधे 18% टैक्स स्लैब से वो 5% पर आ रहे हैं. तो जो किसान खेती में, उत्पाद में इनपुट कॉस्ट कम करेगा, वो क्वालिटी ऑफ फार्मिंग को और इंक्रीज करेगा. ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और अन्य उपकरणों पर जीएसटी घटकर अब केवल 5% हो गया. तो इमेजिन व्हेन द इनपुट कॉस्ट गोज डाउन, the overall productivity of the agricultural produce will go up. The farmer will be in a better position to invest on warehousing, on transportation of the agricultural produce to cities and to places where the agriculture produced is consumed in adjoining towns and cities. And at the same time, this will encourage and incentivize modernization of agriculture. गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी वस्तू आणि सेवा करान केल्ल्या बदलांक क्रांतिकारी अशें म्हणटना 22 तारखेच्यान सवाय जावपी साबार गरजेच्यो वस्तू खातीर तांच्या जीवनशैलीन सुदारणा हाडपाक मजत करतले अशें सांगलें. जीएसटी रिफॉर्म्स जाला तो देशान एक क्रांतिकारी निर्णय आसा खरें म्हटल्यार, आनी तो सकले स्तरा पर्यंत पावपा खातीर केंद्रांतल्यान आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करता. ज्यो लोकां खातीर फायद्याच्यो जितल्यो ज्यो येवजण्यो आशिल्ल्यो त्यो येवजणी माननीय नरेंद्र मोदी सरकारान सकल स्तरा पर्यंत पावयल्यो आनी तातूंत तांणी आतां उल्लेख केल्ले ती मागीर जनधन आसूं, त्याच बरोबर किसानां खातीर बेनिफिट्स आसूं, सगळे आसूं. पण जीएसटी रिफॉर्म्सान भितर सगळ्यात सोंपे भाशेन सांगपाक म्हटल्यार फाल्यां 22 तारखेच्यान सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो सवाय जातल्यो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया हांणी गोंयांत आयोजीत केल्ल्या भारतीय रेस्टॉरंट परिशदेच्या 4थ्या आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेन देश विदेशांतले रेस्टॉरंट उद्देजक, शेफ, गुंतवणूकदार तशेंच वेवसायांतले हेर 2000 प्रतिनिधी वांटो घेतले.
हे वेळार उलोवप करतना गोंयाक देशांतले खाद्याचे केंद्र करपा विशींचो हावेस पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलो. गोंयच्या दर्यादेगा सयत तरेकवार प्रकारचो आस्पाव असपी गोंयचे आगळे वेगळे जेवण लेगीत पर्यटकां खातीर आकर्शण थारचे हे खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. Lakhs of restaurants coming together and तांचे summit हांगा जावप is a food for thought that we are actually not only promoting conventions but through these conventions a lot of food for thought will happen in this type of summits which will allow us to be the true culinary capital of the country. आम्ही आज गोंया जेन्ना रावता आनी आमी पळयता की तरेतरेचे लोक गोंया येता not only to experience the sun, sand and sea but as I have been promoting very strongly from 2022, the whole idea of Goa beyond beaches I think is caught up very well. Today you find everybody talking about Goa beyond beaches, then we talk about adventure, wellness, everything, and then we come to our culinary. Jawan Khan goinche right from the Indo-Portuguese to the Indian food to the आमचे सरस्वत जेवण जावं बाकीचे. I think you find a lot of food, Goan authentic food in different forms for people to come and experience. I think this is a forum for people who have come from various parts of the country, being a part and members of NRAI, to come, talk, share some ideas, see how they can progressively move towards making the restaurants better. राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना रान माती ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दितना रान वाठारांत नियाळ केल्ल्या उपरांत आनी नियोजीत रितीन वैज्ञानीक नदरेन मळे लावप म्हत्वाचें अशें सांगलें. रान खातें ह्या पुराय विशयाची सखोल चांचणी करून ते संबंदान फावो ती पावलां उबारपाक वावुरता अशें तांणी मुखार सांगलें. हेल्थ कार्ड लॉन्च केला ते देशाचे प्रधानमंत्री एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो I mean in terms of plantation in the forest area ते करपाचो प्रयत्न चालू आसा देशभरात. आनी मुख्य म्हणजे कितें जालां की आमी जशें सॉयल हेल्थ कार्ड आमी हेल्थ फॉर फार्मर्स आमी जे दिता प्लांटेशन जे फॉरेस्टान जातले ते प्लॅन्ड मॅनरान जावंक जाय सायंटिफिकली. आनी एक रिसर्च सेंटर जे आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे तेंचे वेगवेगळे विंग्स आसा. वेस्टर्न रिजनाचे जे विंग आसा तेंचे माध्यमांतल्यान वी आर ट्रायंग टू सी दॅट वी कॅरी आउट दीस प्लांटेशन इन द फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इवॅल्युएशन ऑफ द सॉयल कंडिशन. Whatever you plant is planted with a proper scientific approach, proper data that you have, that data is properly utilized and you carry out plantation in the forest area in a proper meticulous scientific manner. मांद्रेचे आमदार जिता रोलकर हांणी तुवें हांगा 120 कोटी रुपया खर्च करून बांदपा आशिल्ल्या रवींद्र भवन इमारती विशीं चर्चा करपा हेतान संबंदीत अधिकारी तुवें पंचायत मंडळ तशेंच कलाकार हांचे सयत परवरी हांगा जोड बसका पयली 50,000 चौरस मीटर जाग्यार येवपी ह्या रवींद्र भवनाचेर डिसेंबर मेरेन बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ जातली अशें उतर जी दारोलकार हांणी दिलां. तालुक्याचे रवींद्र भवन तुया गांवांत जाता ताका लागून आयज ऑफिशियल मिटींग तुया पंचायत अलॉंग विथ सरपंच आनी पंच मेंबर तांकां घेवन तशेंच सगळे आमचे कलाकार हांकां घेवन आयज एक नॉर्मल पयली फॉर्मल म्हणजे फर्स्ट स्टेजीचेर प्रेजेंटेशन जालां कशें आसपाचें म्हणजे कलाकारांक स्टेज कशी जाय कितली लेंथ ब्रेथ तेची कितली जाय सिटींग कॅपेसिटी कितली आनी कितें कितें फॅसिलिटीज जाय तांकां ते जेन्ना आपली कला सादर करपाक दुसऱ्या हितून वयता रवींद्र भवनात तांकां डिफिकल्टीज कितें जातात ते हांगासर इनपूट करून ते फूल रवींद्र भवन सारकें म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन आमी करपाक सोदतात. त्या प्रमाणे मिटींग जाले. मिटिंगाक खुबशे वेरियस इश्यूज आसले जे कलाकारांक फेस जातात ते तेंच्यांनी सांगल्यात आनी कन्सल्टंट ते आयकूनय घेतला आनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन म्हणजे कंप्लीट प्रेजेंटेशन ते 15 दिसान जातले आनी ते प्रमाणे प्रेजेंटेशन जाल्या उपरांत आमचे कलाकार सॅटिस्फायड जाले म्हणजे तांकां जे जे जाय ते थंयसर जाल्या उपरांत आमी टेंडर फ्लोटिंगाक वयतले. तशेंच मांद्रे मतदारसंघातल्या वायट रस्त्यां खातीर जनतेची माफी मागून नव्यो वीज वाहिनी आनी उदका वाहिनीचें काम केल्ल्यान रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्या आनी दिवाळे उपरांत साबार रस्त्याचे डांबरीकरणाचें काम करून परत एकदा मतदारसंघांत सरळ सुरळीत रस्ते तयार करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. तुम्ही पळयता आसतले प्रोजेक्ट करता आसतना आमकां मेन म्हटल्यार रोड डांबर म्हणटात ते खड्डे पडले सगळे पडले इशू पूण ते इशू कितें जाता आमी अंडर केबलिंग घातला 30 MLD पायपलायन गेल्या आनी म्हाका खूब वायट दिसता कित्याक हांवूय त्याच रोडांतल्यान वयता आनी खूब त्रास जाता लोकांक
ताका लागून हांव माफी मागता म्हणजे आमच्या मांद्र्याच्या जनते की तांकां थंय त्रास डिफिकल्टी करचे पडटा, पूण केन्ना कसली गोश्ट करतलो, न्यू प्रोजेक्ट हाडटलो नाल्यार नवीन फॅसिलिटीज दितलो जाल्यार हे खंय ना खंय कळ सोडची पडटा. सो ते रिक्वेस्ट म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्यांनी हे अंडरस्टँड करून घेवंक जाय. पूण इतले एश्युरन्स दिता की हे म्हणजे दिवाळी जावन बेगिनात बेगीन रस्त्यांचें कामूय स्टार्ट जातलें आनी हॉट मिक्सिंगूय जातलें. खबरापत्रांत वेगवेगळे ल्हानसो विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 meters. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयचो पेंटाथलॉन खेळगडो बाबू गांवकार हांणी मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया हांणी आयोजीत केल्ल्या 9व्या लेजर रन राष्ट्रीय वस्तादपण सर्तीत जैत जोडले. बिहारच्या बेगुसराय हांगा आयोजीत ह्या सर्तीन 13.46 सेकंदांनी सर्त पुराय करून तो जैतिवंत थारलो. ह्या जैता सयत तांणी ह्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत दक्षिण आफ्रिकेन आयोजीत संवसारीक वस्तादपण सर्ती खातीर पात्रताय मेळयल्या. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी बाबू गांवकार हाचो भोवमान करतना दक्षिण आफ्रिकेन जावपी सर्ती खातीर फावो तो आर्थीक आधार आनी मजत करपाचो हावेस उक्तायलो. आमचो बाबू गांवकर जो नॅशनल गेम्सान भितर फर्स्ट गोंयान भितर गोल्ड मेडल हाडिल्ले आनी ताचे नंतर ताचो यशस्वी प्रवास हो संपूर्ण देशभर आनी विदेशांत चालूच आसा. आतां आमकां एक उमेद जाता की बाबू गांवकर जेन्ना बिहाराक बेगुसराय म्हणटा थंय नॅशनल चॅम्पियनशीप जाली, 9th नॅशनल चॅम्पियनशीप तातूंत भितर रिकॉर्ड म्हणजेच तांणी एक नॅशनल रिकॉर्ड्स केलो आनी तातूंत भितर लेजर रनान भितर ताणें गोल्ड मेडयले आनी ही हॅज क्वॉलिफायड टू पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप टू बी हेल्ड इन साऊथ आफ्रिका. हांव बाबू गांवकर आमचे नेत्रावळीचे सगळे आनी सांग्यावेले सगळे स्पोर्ट्स लवर आसा तांचे तर्फे ताचे अभिनंदन करता, कारण इतके बरे परफॉर्मन्स बाबू गांवकरान आमकां दिले आनी गोंया खातीर एक सुवर्ण क्षण हो आसा जो बाबू गांवकर आमी म्हणटात ताका गोल्ड बॉय हो आयज आमच्या ह्या भारताच्या भुमीन यशस्वी कारकीर्द केले नंतर इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपा भितर साऊथ आफ्रिका वचपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो आसा. आनी संवसारीक क्रिकेट मंडळान पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान केल्ल्या रेफ्री एंडी पायक्रॉफ्ट हांच्या निलंबनाची मागणी भायर मारली. दुबय सुरू आशिल्ल्या एशिया कपाच्या गट पावंड्यावेल्या भारत आड पाकिस्तानाच्या वादग्रस्त खेळा उपरांत पाकिस्तान क्रिकेट मंडळान ICC कडेन कागाळ केल्ली. हो खेळ 7 गडी राखून भारतान जैत जोडिल्ले, पूण खेळा उपरांत भारतीय पंगडाच्या खेळगड्यांनी पद्दती प्रमाण पाकिस्तान पंगडाच्या खेळगड्यांकडेन हात मेळोवन नाशिल्ल्यान हो वाद सुरू जालो. संवसारीक क्रिकेट मंडळान हे विशीं स्पश्टीकरण दितना रेफ्री पायक्रॉफ्ट हांणी अधिकृत नेमा प्रमाणेच वागणूक दाखयल्या आनी तांकां निलंबीत करपाची कांयच स्पश्ट कारणां ना अशें सांगलें. भारताच्या खेळाच्या इतिहासान आपले नांव नोंद करतना स्पीड स्केटिंग ह्या खेळांत 22 वर्सांचो भारतीय खेळगडो आनंद कुमार वेलकुमार हाणें स्पीड स्केटिंगाच्या संवसारीक वस्तादपण सर्तीन भांगरा पदक जोडलें. दादल्यांच्या 1000 मीटर स्प्रिंट सर्तीन ताणें हे जैत मेळयलें.
चीनात सुरू आशिल्ल्या ह्या सर्तीन कालच्या दिसा आनंद कुमार हांणी 500 मीटर सर्तीन कांस्य पदक जिखिल्ले। ताच्या ह्या जैताबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ताची तोखणाय केली। आपल्या संदेशांत तांणी आनंद कुमार हाचे धाडस, निश्चय आनी खेळगड्या वृत्तीक देशाक हो अभिमान फावो करून दिला अशें म्हळें। तशेंच ताच्या ह्या जैतान देशांतल्या तरेकवार तरणाट्यांक खेळांत वांटो घेवपाक उर्बा मेळटली असोय हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। दिल्लीत आयोजीत जाल्ले दुसरे राष्ट्रीय घुवळी वखदां विरोधी कार्यदळाची परिशद। देशांत घुवळी वखदांचो वेवसाय मुळासकट काडून उडोवपाक जाय, घरमंत्र्यांनी सांगलें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान परबीं भेटयतना तांच्या दूरदृश्टी केली तोखणाय। नमो युवा रन कार्यावळीन वांटो घेवपाचें केल्लें आवाहन। वस्तू आनी सेवा करान केल्ल्या बदला विशीं सविस्तर म्हायती दिवपाक भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांणी पणजेच्या मुख्यालयान घेतली पत्रकार परिशद। करात केल्ले बदल सामान्य मनशाक दितले आदार। गोंयांत उपलब्ध आशिल्ल्या पारंपारीक अशा वेगवेगळ्या पदार्थांच्या बळग्यार गोंयाक देशाचें खाद्य केंद्र करूं येता। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलो हावेस। भारताचे स्पीड स्केटिंग खेळगडे आनंद कुमार वेलकुमार हांणी चायनात आयोजीत संवसारीक वस्तादपण सर्तीन मेळयल्ले भारता खातीर पयले भांगरा पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली परबीं। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।